गोवा विधानसभेचे अधिवेशन परतून आपोवपाची मागणी आसा। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी अधिवेशनाची मागणी केली। या मागणेक गोयच्या राज्यपालान सकारात्मक जाप दिली आणि फुडले कारवाय करपा खातीर ही गजाल सरकाराकडेन धाडली। आता सरकार हे विशीं खंयचो निर्णय घेता हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या आदी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जाले। 14 दिसाचे अधिवेशन जे आशिल्ले ते 7 दिसां भितर आटोवन घेवचें पडलें, कारण की फोंड्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान हे अधिवेशन जे आशिल्लें अर्थसंकल्पीय ते कर्टल करचें पडिल्लें। पूण खुबश्यो मागण्यो, कांय बिलां जी फॉर एग्जाम्पल निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो हांचे एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील, त्याच बरोबर आनी कितें मागण्यो ज्यो आसा त्यो मांडचे खातीर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय तशेंच विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव हांच्यांनी राज्यपालांक मेला वरवीं मागणी केल्ली की अधिवेशन आतां परतून घेवचें म्हणून, कारण की फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जालेलीच आसा म्हणून। आतां अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत बजेट मांडिल्लें आसा। आतां जर परतून जर हे अधिवेशन घेता जाल्यार तितून कितें मुद्दे येतले आनी ते अधिवेशन कितले दिसाचें आसतलें आनी ते कशें घेतले हाचेर आतां सगळ्यांचें लक्ष आसा, कारण की राज्यपालान आतां मेला वरवीं रिप्लाय दिलेलो आसा की तांची जी मागणी आसा म्हणजे अधिवेशन परतें जावचें ह्या खातीर सरकाराक हो प्रस्ताव धाडिल्लो आसा अशें तांच्यांनी मेला वरवीं तांकां आमदार फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी युरी आलेमाव हांकां तांच्यांनी कळीत केलेलें आसा। आतां हें अधिवेशन कशें जातलें, कितले दिसाचें जातलें हाचेर आतां एक सगळ्या गोंयकारांची नजर लागून राविल्ली आसा। कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश परब आमोणकर, पळयत रावात गोमंतक TV।